ऑर्डराचे विषय ओवरऑल गोंयांत कितें आसा बाकीचें कितें आसा हें आज DGP कडेन उलोवपाक आयिल्लो. पूण इम्पॉर्टंट आसा कालची गोश्ट. कोणगुटे जें जालां हें नवें न्हय. कोणगुटे जाता हेंय कोणाकूच नवें न्ही. कशें जाता? हाव कॅन इट हॅपन वेन एवरी टायम दीस इज हॅपनिंग? थंय पळयलें जाल्यार भायले 2 जाण नामांकीत लोक खंयच्या तरी पेपरान म्हणलें बिझनेसमॅन. दीस आर नॉट बिझनेसमॅन, दीस आर थंयचे पिम्स. एक रविकांत यादव आनी दुसरो गजेंद्र सिंग उर्फ छोटू. हांची बिझनेस रायवलरी जावं बाकीचे जावं हांचो धंदो कितें? हांचो धंदो इज डान्स बार, हांचे धंदे प्रॉस्टिट्यूशन. बाकी नाका आशिल्ले धंदे ते चल्ल्या आनी पुलीस दोळे धांपून आसा. काल जें जालां एक उदाहरण इज कंटिन्युएशन टू वॉट अर्लियर हॅपन टू सोजा लोबो. सोजा लोबो नीज गोंयकार जो धंदो चलयता, आमी भुरगेपणाचे ते जेवपाक वतात, इज फेसिंग म्युझिक फ्रॉम पीपल हू आर नॉट फ्रॉम हियर. आनी कशें जाता? कॅन इट हॅपन विदाउट द लोकल PI? कॅन इट हॅपन विदाउट पॉलिटिकल पॅट्रोनेज? आणि एवरी टायम जेन्ना हें जावंक लागता कोणगुटचें नांव जेन्ना आमी टुरिजमाच्या हातून आसा, जेन्ना आमी व्हायरसाय झगडटा, हे 2 जाण येतात. हांकां ही कापाजदाद जाता खंयच्यान? हांकां खंयच्यान ही शक्ती मेळटा हें करपाक? वा मूळ प्रश्न आसा. कित्याक हे 2 जाण म्हाका दिसता ओन्ली कटपुत्र्यो. फाटल्यान कोण आसा हाजी म्हाका दिसता काडून घेवपाची गरज आसा. हू आर द पीपल गिविंग देम दीज ब्लेसिंग्स फॉर वीच दीस टायप ऑफ इन्स्टन्सीस आर हॅपनिंग कंटिन्युअसली? हो रविकांत यादव फाटी भितर पडिल्लो, सुटलो ना जालो, केसूच ना जाली. तो गजेंद्र सिंग छोटू काय कोण तो तसोच भोंवतालो, तोय सुट्टा. हे 2 जाण कोणगूट कंट्रोल करता, डान्स बारां कंट्रोल करतात, प्रॉस्टिट्यूशनाचेर आसात. जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रश्न पडटा पुलिसेचेर. पुलीस कितें करता काय म्हणून, कायदो खंय आसा काय म्हणून. ह्याच PIन फाटल्या दिसांनी लेजिस्लेशन मूव करपाक ट्राय केल्लें. अ लेजिस्लेशन वी सेड to certify and legalize dance bars, women working in dance bars. I think this is a big question Goan should be talking about, a question where PI what interest he had. He 2 जाण फाटल्यान आशिल्ले बिल फुडें व्हरपाक काय म्हणून. आज आमचो मोडस ऑपरेंडी कितें? तुज्या कडेन गोंयकारा कडेन पयलो जागो मागपाक येता, तुज्या कडल्यान पयलो 1 वर्साचो लीज करता, 11 म्हयन्याचो लीज करता. 11 म्हयन्याचो लीज डॉक्युमेंट करतकर 7-8 म्हयन्यान तुजें रेंट दिवपाचें बंद करता. आणि जेन्ना तूं स्वता गोंयकार तुजो जागो परत मागपाक वता तेन्ना तुका दे यूज द मशिनरी, बीच मशिनरी, वेदर इज द पुलीस मशिनरी ऑर वॉट एवर मशिनरी दे यूज एंड दे थ्रो दिस पीपल आउट. आमी दिना म्हणून जागो, आनी दिना म्हणून तो जेन्ना काकुटे घेता हेच लोक तांच्या कडल्यान त्याच प्रॉपर्टीक 2-3 कोटी रुपया एक्सटॉर्ट करपाक मागता टू लीव अ प्रॉपर्टी वीच बिलोंग्स टू यू. म्हणजे ज्या मनशान लिजार घेतली तो तुका दिवपाक तुजेच कडून पयशे घेता. म्हज्या एक लागच्या फ्रेंडाक कांदोळे असोच प्रॉब्लेम जालो. फाटी हेच लोक आशिल्ले जातूंतल्यान काडटा म्हणसर यू हॅड अ लॉट ऑफ इश्यूज. नाव देर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स which will arise out of this type of things. I think the police needs to intervene and do the corrections what are there. पहिले म्हणल्यार इमिजिएटली डान्स बार बंद जावपाक जाय. पहिले म्हणल्यार डान्स बार चालू आसा जाल्यार बंद जावपाक जायना. म्हाका दिसता वी विल हॅव टू गो अँड क्लोज दीस डान्स बार्स डावन. कित्याक खूब जालें ह्या हाज्या खातीर, ह्या कॉम्पिटिशना खातीर आज नाका ते गजाली जावंक लागल्या. टुडे आज 80 भुरगे भायले येवन हांगा समज करता, फाल्यां गोंयकारांक घेतले, गोंयकारांक वापरतले. आज परवरी म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सरावंडींग कितलेशेच भुरगे ह्या बारांनी वचपाक लागल्या. पयशे आवय बाबा कडेन झगडून काडूंक लागल्या, थंय ओडून मोडपाक लागल्या. आनी पुलीस करता कितें? दी सेम PI रापोज जो नाल्यार रस्त्यावर इनोसंट लोक न्हिदल्या म्हणून तांकां कडून भितर उडयता, ताणें दोळे धापले. आतां ताजो एक कॉन्स्टेबल आसा हू इज एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम देम, श्रीवास्तव काय कोण तरी, तो नांवूच भायलें, तो थंयचो PC. आनी तो PC जावन थंय ज्यो हरकती करतात मायट बी मच मोर देन वॉट अ DGP or somebody else will do. And these are of a serious concern because today, as we talk about law and order, I think as a part of the government, it is my duty to bring forth and make these corrections. Political patronage कोणाची आसा? कोणगोडचें नांव कित्याक वाट लागता? ही डान्स बारां कशी चालू आसा? लिगल ना जाल्यार कोण चलयता? पुलीस कितें करता? आनी काल जें जालां ताचेर एक्शन कितें जाता? समज कांयच ना जाल्यार झप करून सुट्टले नाच जातले. हे कार्टेल जे जालां ते एक्सपोज करपाचें आसा. आनी हे एक्सपोज करतले जाल्यार पयले मुख्यमंत्र्यान व्हेरी क्लियरली पॉलिटिकल पॅट्रोनेजाचेर लक्ष घालपाचें आसा. कोण फाटल्यान आसा ते? IPS ऑफिसर्स चार्ज आसा, थोडे IPS ऑफिसर्स हू हॅव बीन एनकरेजिंग दिस टायप ऑफ थिंग. तांचेर लक्ष घालपाची गरज आसा की हें जाता कशें काय म्हणून. हे कॉन्स्टेबल जावं PI जावं हे थोड्या IPS ऑफिसरांच्या बलाचेर हे सगळे आज करूंक लागले. आनी हे समज बंद जायना जाल्यार आनी इल्लेसनी दिस विल बी एनकरेजिंग लॉट ऑफ मोर पीपल टू डू दिस टायप ऑफ थिंग्स विदाउट एनी फियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. It is my duty as a legislator to ensure that Kalangut, whatever it is, त्याची एक सेयिंग आसा ते तुका याद करता परत. I will leave no stone unturned to ensure that action is taken against these people.
आणि हांचेर एक्शन घेवचेच पडटले हू आर पीपल इनवॉल्ड टू मेक गोवा अनसेफ. हे जे आसा हे धंदेवाले न्हय, बिझनेसमॅन न्हय, हे पिम्स. आणि हांवें नांवां घेतल्या जेन्ना एलेज ऑन मिडिया केल्ली आसा. पुलिसेन हाचेर कारवाई करून योग्य दिशेन एक्शन घेवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो, डीजीपी कडेन उलयला आनी हांव आज फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दीस इश्यू बिकॉज दीस इश्यू इज क्रिएटिंग इनसेक्युरिटी टू आवर पीपल. आज फुडें गोंयकार समज भुरगे वाडटले जाल्यार खंयच्या वाटेन वाडटले ते आमी पळोवंक जाय. हेच लोक लँड ग्रॅबिंग आसा, हेच लोक एक्सटॉर्शनाक आसा आनी ताच्या खातीर आय थिंक वी नीड टू मेक एंड एन्श्युअर दॅट करेक्शन्स आर डन इमिडिएटली एंड लॉ एंड ऑर्डर इज करेक्टेड. ना जाल्यार ही सेक्युरिटी इज बिकमिंग इनसेक्युरिटी इन दीस टायप ऑफ एरियाज. सरकार तुमचं आहे, गृहमंत्री तुमचे आहेत, मुख्यमंत्र्यांकडे गृहमंत्रीपद आहे. तुम्हाला वाटतं का मुख्यमंत्री कमी पडतात, गृहमंत्र्यांच्या अंडर सगळं येतं आणि हे प्रकार जर चालू असतील? काल जे झालंय ती माझी आज डीजीपीकडे भेटलोय. आय विल टॉक टू द चीफ सेक्रेटरी हू इज द सेक्रेटरी फॉर होम अँड आय विल ऑल्सो टॉक टू द चीफ मिनिस्टर टू एन्श्युअर दॅट दीस थिंग्स इमिजिएटली स्टॉप. डान्स बास पहिले बंद करा. कशें चलता? प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसा, कोणाच्या अंडर चालू आसा? पीआय करता कितें, तो कॉन्स्टेबल श्रीवास्तव करता कितें? हे तुम्ही पीआय हे आर बिकम बिगर गुंडाज दॅन एनीबडी. And if police is not going to act, I will ensure that I will talk to the chief minister and urge that he acts in this particular thing. We cannot allow this type of things to happen. What has happened yesterday is another issue. The dance barakade zagdi, the Sadiq Soza Lobo, we will stand with these locals to ensure that we run a peaceful Goa. गोंय जशें आशिल्लें तें आज चेंज जाता जाल्यार कोणाचे फाटल्यान हात आसा, कोणाचे ब्लेसिंग्स आसा ही पळोवपाची गरज आसा. आनी मुख्यमंत्री कॅनॉट अफोर्ड टू कीप हिज आयज क्लोज. He will have to act and ensure that whoever is involved in this सारकें भितर वचून फाटल्यान कोण आसा, भितर फाटल्यान मेन कोण आसा हें सोदून काडचेंच पडटलें. इफ गोवन्स डू नॉट टेक करेक्टिव्ह मेजर्स, इफ द चीफ मिनिस्टर डज नॉट एक्ट इमिजिएटली, जाल्यार वी वील हॅव टू फेस द wrath of people who are coming as influx and creating law and order situation in Goa. लोकल एमएलएचं प्रोटेक्शन बंद केलं नाही तर तुम्ही स्वतःहून जाऊन बंद करणार ते सगळं? मी जाणारच. या 4 दिवसात सीएमनी डान्स बार बंद नाही केले तर वी विल टेक एक्शन हाऊ वी फील विथ आवर लोकल्स बिकॉज इट इज हाय टाइम दिस टाइप ऑफ पीपल स्टॉप देअर पीआरस इन गोवा अँड स्टार्ट टेकिंग गोवन्स फॉर अ राईड. ते येतले हांगा लोकांची प्रॉपर्टी ग्रॅब करतले, ते येतले गोंया हांगा प्रॉस्टिट्यूशन स्टार्ट करतले, ते येतले गोंया हांगा डान्स बार चालू करतले आनी गोंयकार कितें करतले? गोंयकारांक सगळे रिसिवींग घेवपाचें. इट इज हाय टाइम दॅट वी डोंट फॉल प्रे टू दीस पीपल and for which the chief minister who is also the home minister needs to act upon this positively to give us very strong message की डान्स बार बंद कर. ऑटोमॅटिक बाकीचे बंद जातले, प्रॉस्टिट्यूशन आनी बाकीचे ऑटोमॅटिकली तुका लॉ अँड ऑर्डर जाग्यार येतली. आनी हे जे कोण नांवां घेतल्या रविकांत यादव आनी छोटू, हे तो गजेंद्र सिंग म्हणून ताका नांवच छोटू खंय, तांचो बॅकग्रावंड, तांचो रूट, तांचे सगळो स्टॅम्प काढून चॅक करा. हांच्या फाटल्यान कोण आशिल्ले, हांच्या फाटल्यान खंयचो IPS ऑफिसर आशिल्लो, हांच्या फाटल्यान कोण पॉलिटिकल पॅट्रोनेज आसा, जातल्यान तांकां इतले गट्स आयले की दे कूड टेक अ टीम ऑफ अबाउट 80 पीपल फ्रॉम आउटसायड गोवा एज बाउन्सर्स अँड डॅमेज गोवा. आय थिंक दिस इज नॉट डन. स्थानिक आमदाराचा त्याला वर्दवता आहे. स्थानिक आमदाराला तुम्ही विचारायला लागणार. तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही स्थानिक आमदाराला विचारा ना. I cannot comment. I cannot comment. Political. I cannot comment for the local MLA. Local MLA has to be there to ensure that the area is taken care of. तो कमी पडला का वाटतं? तो कमी पडला का वाटतं? आवाज तुम्ही त्यांना विचारा ना.